लायक गांवची मग्गी मेळ्ळा ताका घरकडे जेल्ले पणसाचे लायक शिच्ची बिक्कंड सांगा दोन मशिंगा सांगा हाडला आनी वेळ करचे कसल्याक लायक रुची रुचीची मग्ग्या कोद्दल कोरयाजी पण मग्गी फोड कोन शिंदून घेतला हांवें बिक्कंड तशीची दोन भाग केले साल कांड दवरले आनी मशिंगा सांग नार कांड शिंदून दवरले आतां बिक्कंड लायक शिजता म्हणलें हांवें ते देखून हांव कुकरां भितर घालना हें अशी डायरेक्ट शिजत घालता कुकरांत घाल्यार वीर्ण वती कंप्लीट मग्गे तशीची मग्ग्या कोद्दला केन्नाय कुकरांत घाल शिजोवच्या नजे अशी शिजोवका आतां हे बिक्कंड दोन खतखते चिक्की मोवाळ जेवच्या सूर जेतना हांव हाका मग्ग्या फोड शिंदिलल घालता आतां पळयाची मग्ग्या कोद्दल करच्याक बेस्ट सीजन आतां लायक गांवची मग्गी मेळटा तशीची मशिंगा सांग बिक्कंड पुरा मेळचे सीजन आतां हे तिन्नी वट्ट घाल्यार मात्र आमची गेल्यार ट्रेडिशनल मग्ग्या कोद्दल जाता त्याच्यान थोडे काळ गेल्यार पावसाडेल कुडले मशिंगा सांग मेळना बिक्कंड सरता मग्गी जाय जाल्यार मेळटा जाल्यार हे दोन मेळना हे तिन्नी वट्ट आसले ते मग्ग्या कोद्दला टेस्ट विंगड आतां ते बिक्कंड शिजले हांव हाका मग्गी घालता मग्ग्या सम खतखते वो आतां पळय हांव दाय घालता हांव प्रती विडियोर सांगता कसं म्हळ्यार फोड आशिल्ले आमी खंयची रांदय चाळतना कोळंब अशा पुरतो आंबट अशा पुरो अशी मग्ग्या कोद्दल अशा पुरो तसल पुराय हाका दाय घालून चाळका तेन्ना तो फोड विरना आतां हांव 7-8 जाणां मग्ग्या कोद्दल करता सो देखून हांव व्हड एक नाल्ल घालला ताका तिखसाणें जावका जाल्यार तितले गांवची मिरसांग 7-8 बॅडगी मिरसांग चिंचांब आनी 1 चमचे तांदूळ धुवन दवरला ते हांव पळय आमगे थंयसर एक ग्रायंडर आसता मस्त पोरणे ग्रायंडर हे हाका 40 वर्सां वयर जाल्यार आतां लायक चलता ते देखून हांव कोद्देला मसालो बिंदी मसालो पुरो केन्नाय त्या ग्रायंडरार घालून प्रिफर करचें मिक्सरार घालचें उणें लायक नय जाता ताजेरी ते हाजेर आतां मसालो जावं हांगा तितलो म्हणटना हे मग्गेनी पुराय शिजोवन काडया हाका म्हळ्यार मशिंगा सांग घाल न्ही आतां मग्गे अर्द शिजले म्हणटना हांव हाका मशिंगा सांग घालचें पण मग्ग्या फोड चेक करया एक पंता पण आतां थोडो शिजू स्टार्ट जाले आतां हांव हाका मशिंगा सांग घालता मशिंगा सांग फस्ट घाल्यार ते पळय भितून 3 कुडकी जावन मागीर आमकां कसलें खावच्या मेळना ते देखून मीठ घालचे वेळार मशिंगा सांग घालका आतां हांव हाका मीठ घालता आनी धांकून दवरता तितलो म्हणटना मिगेल मासोल न्हय यूज जाल थंय ते मासोल काण घेवन येतना ही मशिंगा सांग शिजून रेडी जाता मग्ग्या कोद्दल आमकां पुरो जनाक भारी इश्ट न्हू आमची गेल्यार मोस्ट फेवरेट म्हूण येते मग्ग्या कोद्दल एक्चुली सिंपल हे मस्त कसलें काम ना हाका एक फोड शिजोवचो मासोल घालून एक लसूण फण्ण दिल्यार आमगेले मग्ग्या कोद्दल रेडी जाता जाल्यार ते करचे मेथड आसा पळयाची चिकेचे आमी आलोचन कोन्न चंद कोन्न केल्यार भारी लायक जाता मग्ग्या कोद्दल तेवे दनपारचे पयशी रात्री आनी केरूचे व्हरल्यार हेरसाक आनी टेस्टी जाता मग्ग्या कोद्दल आतां पळय मासोल पळयाची कितलो नयू जाला पळय काज्जळशी जाला म्हणटाची थोडे जन गांदशी जाला म्हणटाची आमची गेल भाशे चंदाय पळयाची रांदय कितली रुचकी आमगेली भासय तितली चंदी आतां पळय जाल्ली मग्ग्या कोद्दलाक आतां हांव मासोल घालता न्हयूची तांदूळ घाला देखून हाका खतखत येतना लायक चंद जावन रावता मग्ग्या कोद्दल दायेन चाळून घेवका दवल्यान चाळून जे मग्ग्या फोड पुरो विर्ण वता मागीर रांदय आमी वाडटाना दवलो यूज करका आतां घाल्ले लायक उदक हांव धुवन घालता कांय जाणां खतखत येतना हद जाती रांदय मीठ जाय जाल्यार हांगा चेक करचें अशें हांव लसूण चिंचून घेता आतां रांदय खतखते हो रांदय केन्ना चिकीसान उज्जार खतखते का व्हड उज्जा पशी व्हड उज्जार आमी हाका तांदूळ घाला देखून मुळा लागचे चान्स आसा ते देखून चिकीसान उज्जारी मदें मदें चाळून घेवका आतां पळय लसूण दाडान फण्णां दवरला लसूण केन्नाय पळय गोल्डन ब्रावन कलर येवका काळी जेवच्या काय नज तशी मस्त धव वेसच्या काय नज अशी ब्रावन कलर येवका गोल्डन ब्रावन तेन्ना हाका रांदय घाल्ले वय म्हणजे ताजी पोरंबोळ विंगड कूडले धांकून दवरका कूडले धांकून दवरना जाल्यार ते लोसणे पोरंबोळ भायर वतके मिगेल मायन म्हणचे आशिल्ले कूडले बंद करून दवरका आतां हुना मग्ग्या कोद्दल घेवन जेवणाक बसताचे आमी पण आनी कसं केला म्हळ्यार गाब्ब्या किसमूर केला तशीची कॅप्सिकमाचे सॅलड केला गाब्ब्या किसमुरे व्हिडिओ आमी हाजे पयशी फूड घाल्ला ताजी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्सात दिता आयची मग्ग्या कोद्दल तुमकां पुरा जनाक इश्ट जालें म्हण जाल्यार तुमगेले व्यूज कमेंट सेक्शनाक घालायची तशीच आमगेले शेड्रसा कुकिंग चॅनल पुरा जनाय सब्सक्रायब करायची सगळ्यांक धन्यवाद.